नागर भिंगी जाली 4 दीस जाले आमच्या वाडी तावली पंचायतीन म्हणजे भेडशा आमचे शेजारी एक 25 ते 30 मिटराचेर कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी बायल मनीस तिका रोखडीच शिरोड्या हातून कोवीड हॉस्पिटलान शिफ्ट केली आनी ताचे उपरांत तांचे घरचे जे आसा पळय तांच्यो टेस्टी केली आनी रोखडेच 12 सुमार रिपोर्ट आयलो ताजो घोव आनी ताजो मांव दोगूय जाण पॉझिटिव्ह आसा म्हणून आनी तांकां राव म्हणून सांगलें आमी रोखडेच तुमकां व्हरपाक येता एम्बुलन्स तुमकां व्हरपाक येतली पूण आतां 3 दीस जाले हो आतां 3रो दीस अक्षरशः ह्यो एम्बुलन्स न्ही कोणें तांची खबर सुद्दां घेतली ना आमी पुलिसेक कॉन्टेक्ट केले सगळे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ताजे उपरांत CM सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले सगळे हात वयर काडटा म्हाका समजना हें कितें चल्लां म्हणटा तें आज सादारणशें कशें आसा जे मनशाक एक पॉझिटिव्ह म्हणून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना मनीस तो अर्द भिवून मरता आनी हांव कितें म्हणटा तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना बरें गाडी ना तुमचे कडेन बेड ना एटलिस्ट एक टीम तुमची हेल्थाची टीम एक दोतोर ताका घरा कडेन धाडा ताका कितें एक प्रायमरी स्टेजीर मेडिसीन तर दिया तें सुद्दां तुमी करपाक शकना आतां हांव शेवटी इतलेंच मागता आमचो तो कोवीड-19चो वॉरियर्स आमचो दोतोर एडवीन ताजे कडेन हांव मागता दोतोर तुका पांय पडटा तूं तरी येवन मातशें पळय हांगसर आनी ताका व्हर कारण हें भो आज जे दीस जे आयिल्ले आसा पळय हातूंत राजकारण करपाचें ना हांव पॉलिटिकल मनशांक सांगता राजकारण करूं नाका आनी लोकांच्या जिवा कडेन खेळूं नाका कारण हेच लोकांनी तुमकां निवडून हाडल्या हेच लोकांनी तुमकां खुर्चेर बसयल्या कितें चल्लां हें इतले बेगीन ही परिस्थिती मुंबय सारकेलें जाल्लें आज गोंयांत तुमी कितें करता आशिल्लें कांयच तुमचे कडेन जायना तेन्ना हांव दोतोरा कडेन मागता दोतोर आमचो डीन दोतोर बांदेकार तुमी तरी भितर लक्ष घाला हातूंत आनी ताका मातशें हांगसरल्यान व्हरा कारण वाड्या वयले सगळे लोक पॅनीक जाल्ले आसा रातभर लोकांक झेम पडना आतां टेस्ट करून घेवन आयल्यार तेंचे आज सांजचे रिपोर्ट मेळटले ताचे उपरांत कितें जातलें म्हणटा कळना आमकां इतले लोक सामके भियेल्ले आसा इतले परिस्थितीन हांव देवा कडेन मागता आनी तें वाडचें न्ही दुयेंस आनी जाता तितले बेगीन सरकारा कडेन मागता दोतोरा कडेन मागता ताका हांगसरल्यान व्हरचो आनी ताका ट्रिटमेंट बरो करचो दियात म्हणून पुनो नायक वाडी तावली ह्या पंचायतीन जवळ जवळ 72 तास उलटून गेले जो पॉझिटिव्ह एक मेळ्ळेलो आमचो कॅन्डिडेट एक बायल मनीस जी पॉझिटिव्ह मेळ्ळी कोविडाची तिका बाबा तात्काळ हॉस्पिटलान व्हेली उपरांत जेन्ना बाकीच्यो टेस्ट जाल्यो हे टेस्ट जाले तेन्ना तिजो घोव आनी तिजो मांव जेन्ना पॉझिटिव्ह म्हणून कळ्ळें तो मेरेन अजून पर्यंत तांचे कडेन कोणें एक फैलाव सुद्दां केलो ना म्हणजे एकट्यान विचारपूस सुद्दां केली ना आमचो सुदेश भिंगी म्हाजो दोस्त जिल्हा पंचायत इलेक्शन वेंचणुकेक तो रावल्लो आसा त्याने आपले सर्वतोपरी प्रयत्न केल्यात आनी इतलें दिसता आसतना की आमच्या एक रिक्वेस्ट आसा की ह्या मतदारसंघाचो आमचो जो आमदार आसा त्याने अजून पर्यंत एक हांगसर येवन कोणा कडेन विचारपूस सुद्दां केली ना बाबा हांव तुका रिक्वेस्ट करता ही जी गोंयचे आमचे जे संकट येयला आसा आमच्या ज्या ह्या पंचायतीन ह्या वाठारांत खेडेगांवांत जर आमची परिस्थिती जर अशी जाता जायत जाल्यार म्हाका सांग तुमी आमचें कितें करपाक शकता आमी तुमचेर मोठो विश्वास दवरून तुमकां मतां निवडून दिता तुमी आमकां वेगळ्या वेळार आमकां मदत करतले म्हणून पूण कांय एक ना आज कितलीशीच परिस्थिती अशी निर्माण जाल्ली आसा खेडेगांवांत आमच्या कोण येवंक सुद्दां शकना आतां ह्या मनशाक तुमी बेगींतल्यान बेगीन व्हरचें आनी तेंचेर उपचार करचो कारण सायडीचे लोक सगळे भिल्ले आसा तेंच्या घराकडल्यान कोण वाठारांतल्यान कोण प्रवास करिना कारण बाबा कोवीड आपल्याक जातलो काय म्हणून हांव वाडी ताळावली पंचायतीचो सरपंच दिनेश गांवकर आज सांगपाक सोदता की जे आमचे पंचायतीन 3 जावन कोरोना पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या तितूंतली जी बायल आशिल्ली ती डेली आयडीन चॅकअपाक वयताली आनी खंय तरी तिका ते डॉक्टर जी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या तिच्या संपर्कांत येवन ती पॉझिटिव्ह मेळिल्ली आसा आनी ती घरा कडेन येवन तिजो मिस्टर आनी तिजो जो मांव आसा तो 72 इयर्साचो आसा आनी बेडाचेर आशिल्लो ते दोगी जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आनी तेंची जी भुरगीं आसा ल्हान भुरगीं 2 जाण आशिल्लीं तेंचो रिपोर्ट नेगेटीव्ह मेळ्ळो पूण सांगपाक एक दुख्ख दिसता की शेनवाराक 12 तेजो रिपोर्ट आयिल्लो की तो तिजो मिस्टर आनी तेजो घोव आसा हो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो पूण आज जवळ जवळ 50 तास उलटले पूण आजून पर्यंत तांकां घरांतल्यान व्हरोना 108क फोन लायलो जायते कडेन कॉन्टेक्ट केलो पूण आमकां जो रिस्पॉन्स मेळो जाय आशिल्लो गव्हर्मेंटा कडच्यान तो रिस्पॉन्स आजून पर्यंत आमकां मेळ्ळो ना तेन्ना आमी
जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर डायनामीक हेल्थ मिनिस्टर आसा आनी CM आसा तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की सर तांकां जे 2 पेशंट मेळ्ळेले आसा तांकां हांगसरल्यांतल्यान खंय कोवीड सेंटराचेर व्हरचे अशें आमचो एक मिडियाच्या थ्रू तुमकां मेसेज आसा सर आनी तो बेगीच्या बेगीन तुमी व्हरतले अशें आमी आशा बाळगिता. सो आतां कितले गांवचे लोकांचे टेस्ट रिपोर्ट गेल्ले आसात सद्या? आज आतां पर्यंत आमी काल आमी मंडे 60 लोकांचो स्वायप टेस्ट केल्लो आनी आज आतां आमी 12 पर्यंत जवळ जवळ 17 लोकांचो टेस्ट जाला. पूण आमी जे वाठारांत सगळे शेजारी तेंचे सायडीच्यान जे कोण रावता तितले 120 लोकांचो टेस्ट करपाचो थारायलो. तो पर्यंत आतां पर्यंत आमी काल 60 आनी आयज 17 म्हणजे जवळ जवळ 77 लोकांचो आमी टेस्ट केल्लो आसा. तेजो आजून रिपोर्ट आयलो ना. तो रिपोर्ट सांजचो आमकां 5-5:30 दरम्यान मेळटलो. तेजे नंतर आमी आमचें डिसिजन जें कितें आसा जें पंचायत बॉडीचें डिसिजन आसा तें आमी परत मिटींग कॉल आवट करतले आनी परत तें डिसिजन घेतले.